SEZ जे SEZ काँग्रेस सरकार जेन्ना केंद्रान काँग्रेस सरकार आसा त्या काँग्रेस सरकारान एक SEZ पॉलिसी केल्ली. त्या पॉलिसी प्रमाणे ते गोंयांक SEZ लागू जालें. तेजे नंतर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें SEZचे लोकांचो विरोध जालो. लोकांचो विरोध जातकर 2008 सदांच काँग्रेस सरकार हो लोकां बरोबर रावल्लो सरकार. लोकांच्यो ज्यो प्रश्न आसात, लोकांचे जे डिमांड आसतात आनीक गोंयच्या इंट्रस्टान तेन्नाच्या दिगंबर कामत सरकारान पब्लीक सेन्सिटिव्हिटी जी गरज आसता राजकारण्या भितर ती दाखयली दिगंबर कामतच्या सरकारान. आनी SEZची जी पॉलिसी आशिल्ली ती विथड्रॉ केली. सुप्रीम कोर्ट डिसिजन घेवचो आशिल्लो. ते सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजन घेवचे पयलीं हेणी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. सेटींग जालें डायरेक्टली. सम लिगल एक्सपर्ट्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीस सेटींग. आनी त्या टायमार तुमकां याद जातली मनोहर पर्रीकर हो बरो ना जालो. तेजे नंतर तेगेलो सरकार हो हॉस्पिटलांतल्यान चलतालो. आमी ताका कितले रिक्वेस्ट केलो की तुमी राजिनामो दी आनी दुसऱ्याक चलोवनी. आनी तेन्ना आमी हेंय सांगताले की ज्या तरेन हो सरकार हॉस्पिटलांतल्यान चलता, ज्या तरेन मनोहर पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो ताका वेगळे वेगळे लॉबीज ब्लॅकमेल करतात, तेजे सायन्स घेतात आनीक तेगेले सायन एक्चुअली मारतात. तेजो पर्सनल सेक्रेटरी हेचेर आमी परत परत ऑब्जेक्शन घातलें. तरी आसतना ह्या सरकारान SEZ लॉबी कडेन सेटींग केलें. आनीक हायकोर्टान खंयच सांगोना की तांकां इंट्रस्ट पे करा म्हणून. सुप्रीम कोर्टान खंयच सांगोना की SEZ लॉबीक इंट्रस्ट पे करा म्हणून. आनी हें सगळें आसतना this BJP government with high-handed corruption has done a scam in this SEZ. See, we are coming back to the power after another 1 year. That is the common wish of the people of Goa today. People are fed up with this corrupt government, incompetent government, and a defective government who is working against the interests of people of Goa, who is working against the interest of Goa and destroying the economy, destroying the ecology. So we are coming to the power after 1 year. Moment we come in the power, we assure the people of Goa that this scam will be completely exposed, everything will be investigated in detail, and we'll send everyone into jail. Jenny कोणें गोवाचो एक्चेकराक डिस्ट्रॉय केल्ले आसा to pocket the money at the cost of the state's financial crisis is non-pardonable. आमी ह्या हेका विरोध करता. गोंयचे यूथ तरणाटे आमच्या अनएम्प्लॉयड आसात, तांकां कॅपिटल फंड थोडे दियात आनी एक प्लॉट दियात. ते जॉब्स आनी क्रिएट करतले. ते एम्प्लॉय जातलेच. दे वील क्रिएट मोर जॉब्स. सो इफ यू गिव हे परत तुमी आमची जमीन काडटले आनी परत भायल्या लोकांक दितले, आमकां कितें फायदो जातलो? त्या परस तुमी ते धाकले प्लॉट करात आनी त्या प्लॉट तुमी अलोट करात जे काम करपाक सोदता, बिझनेस करपाक सोदता, धंदो करपाक सोदतात. तांकां फायनान्शियल एक वेगळी पॅकेज करात. कारण अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल टायम हाय, 35% in the history of Goa, which was never was the case.